अधिक लावून करता आसतना की ह्या विशया कडेन आमी फाटल्या 2-3 वर्सां की गोंयच्या आदिवासी कडेन संबंद करता आसतना गोंयचो जो जो दुखी पीडित समाज आसा की ताजे कडेन जे आसा की सरकार प्रयत्न करता, केंद्र सरकार प्रयत्न करता, ताज्या संदर्भात आमी हो विशय लावन दवरपाचो प्रयत्न केलो. मागीर दिसा फाटल्या वर्साक सुद्दां जे आसा ज्या वेळाचेर आमी भगवान बिरसा मुंडा जयंती सेलिब्रेट केली की त्या वेळाचेर अनेक लोकांनी अनेक प्रकारचे मुद्दे आमच्या समोर हांगा उपस्थित केले. फक्त कांय जाण म्हणटाले की भगवान बिरसा मुंडा हो रमेश तवडकराचो बापूय काय म्हणटाले इतल्या मोठ्या पद्दतीन ते आमी सेलिब्रेट करतात आनी तें फाटलें कारण आशिल्लें. आज हांव ताजें उत्तर दिवपाक सोदतां. भगवान बिरसा मुंडा खरें अर्थान आमचे जो विचार ताणें दिलो आसा तो आचार दिलो आसा आनी त्या आचारानुसार तो खरें अर्थान ताचो वैचारीक दृश्टिकोनांतल्यान एक पांचवळ आमकां दिलें आसा, एक ताकद दिली आसा. खरें अर्थान तो विचार ते बापूय म्हणल्यार अधिकार केलो वचना. त्याच बरोबर अनेक प्रकारचे विशय हांगा उपस्थित करता आसा की हांगा ताका हांव विस्तारान वचना कारण की कित्याक करपाक जाय कशें करपाक अशें असो विशय येतालो. त्यामुळे आज म्हाका दिसता तो सांगता आसतना की बरे सारको तरूण आसा म्हणजे ज्या तरेन की हांगा भगवान बिरसा मुंडान जल जमीन आनी जंगल आनी त्याच बरोबर त्या दुखी पिडीत समाजाचें एक प्रतिनिधीत्व म्हणून आसा की संपूर्ण भारताच्या स्वातंत्र्य मेळ्ळ्यात की त्या लोकांचें उत्थान करपा खातीर जे आपलें जीवन समर्पीत केलें की तो विचार केला असो जायत न्ही. आमी एक वेळाचेर अशाच तरेचे म्हणजे आदिवासीचो अधिकार मेळचो म्हणजे तांकां राजकीय अधिकार मेळचो, तांकां मूलभूत अधिकार मेळचो ह्या संदर्भांतलें आंदोलन आमी करता आसतना की मुळात जे आसतना आदर्श वचून ह्या सगळ्या गोश्टींची आमी सुरवात केली आनी करता आसतना म्हाका 2-4 गजाली सगळ्यो येतात की आदर्श संघाचो युवक आमी पासून विचार करता आसतना की गांवांतलो तरूण आसा तो व्यसनमुक्त आसचो, ते देशभक्त आसलो, निस्वार्थी आसचो, समाजा पासून समर्पित आसचो अशा दृश्टीन काम करता आसतना की त्या युगाच्या माध्यमांतल्यान समाजाचो उत्थान हो विशय घेवन वता आसतना गेली अनेक वर्षां काम करता आसतना राजकीय क्षेत्रांत पावलो, सामाजीक क्षेत्रांत पावलो आनी तातूंतल्यान दिसता आज फुडल्यो ज्यो गोश्टी आमकां करपाक जाय त्यो आमकां भगवान बिरसा मुंडाचें जे नेतृत्व विचार आसात ते लक्षांत दवरून आसतना आज राजकीय क्षेत्रांत एक राजकीय ताकद आसले कारणान त्या ताकदीचें रुपांतर जें आसा न्ही एक देशभक्त आनी समर्पीत भावना तरुणाची फौज केवळ काणकोणची गोवाभर उबी करपाक जाय आनी ज्याच्या माध्यमांतल्यान गोंयचो विकास आनी विकासाची संकल्पना आमकां मांडपाक जाय त्याच विचार करता करण्याचा घेतलेला निर्णय हा आपल्या जनजाती समाजाबद्दल राष्ट्राच्या सखोल आदराचं प्रतीक आहे. हे आपल्याला आठवण करून देते की सर्वसमावेशक विकास ही केवळ एक आकांक्षा नसून जबाबदारी आहे. पुढील काळात आपण बिरसा मुंडा यांनी जपलेल्या स्वशासन, सबलीकरण आणि समानतेच्या मूल्यांना आपल्या कृती आणि धोरणात कायम ठेवला पाहिजे हा संदेश त्या कार्यक्रमातून आपल्याला मिळतोय. त्या ऐतिहासिक प्रसंगी आपण असे भारत घडवण्याचा संकल्प करूया जिथं प्रत्येक समाज विशेषतः आपला जनजाती भावंडे सन्मानाने पुढे जातील, जिथं सांस्कृतिक विविधतेचा उत्सव साजरा केला जाईल आणि जिथं एकता व सौंदर्याचा आत्मा समाजातील प्रत्येक स्तरावर फुलून राहील अशाच पद्धतीची कृती आपल्याकडून झाली पाहिजे. खरं म्हणल्यार एकच गजाल सांगता तुमकां की जनजाती गौरव दिवस साजरो करपाची जी संदर्भ मेळ्ळ्या आनी स्टार्ट केल्या ती आमचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांच्या विजनाक लागून ही संधी आमकां मेळ्ळी आसा. आनी गोंयांत जे पळय कांय कार्यक्रम आमी करता आनी प्रत्येक गोष्टीक सरकार म्हणून जे सहाय्य मेळटा ते आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ताच्या मंत्रिमंडळाचे सहकारी. हांव इतलेंच सांगतलो की आयच्या दिसाचे तुमकां परबी दिता आसतना एक लक्षांत दवरपाक जाय आमी की जरी तर मनशाक कमी वर्सां जिवनाक मेळ्ळी जाल्यार तरी आसतना आपूण नांव दवरपाक शकता. पुराय 15 दिसांक विविध कार्यक्रम पुराय गोंयभर वेगवेगळ्या जाग्याचेर सेलिब्रेट जाले. मागीर ट्रायबल कल्चर आसतलो, ट्रायबल फेस्टिवल आसतलो, ट्रायबल क्युझीन आसतले, ह्यो वेगवेगळ्यो संस्कृती त्या निमित्तान लोकां पर्यंत पावल्यो आनी तेकाच लागून हांव ह्या वांटेकारी जाल्ल्या सगळ्या म्हज्या ट्रायबल भाव आनी इतर भावांचेर बी खंयसरूच डिफरन्स उरपाक जायना. म्हणून तर आमी सगळे जाण एक आसा, आमी सगळे जाण हे भारतीय आसा आनी अखंड भारताचें स्वप्न साकार करपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी
विकसित भारत 2047 हे स्वप्न पळोवपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि विकसित भारत 2047 करता असताना विकसित गोय 2037 हे करपा खातीर आम्ही सगळेजण फुडें सरसवल्या आणि हे करता असताना आमच्या समाजातलो एक सुद्धा घटक फाटल्यान उंचो न्ही म्हणून आमच्या भगवान बिरसा मुंडाच्या जयंतीच्या निमित्तान पुराय ट्रायबल भाव एका जोमान फुडें वयचे एका नेटान फुडें वयचे आणि तांच्यांनी विकसित भारत 2047 आणि विकसित गोवा 2037 हातूंत वांटेकारी जावचे हें तांकां आव्हान करता.